प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 28वा विसवोर वोड 16 ते 20 पर्यंत. Mathew chapter 28 verses 16 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपणाक मेळूंक जेजून सांगलेले दोंगरार इकराशीस गलिल्याक गेले. ताका पळयना फुडें तांणी ताका भोजलो, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारान देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटच वसात आनी सगळे राष्ट्रांक बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवीन तांकां बातिजम दिवन आनी हांवें तुमकां दिल्यात तितल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकोवन म्हजे शिश करात. आनी जाणो जाय, सदांच सदां पळय हो संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसां. आमेन. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां हें शिवर्तमान जावन आसा जेजू ह्या संवसारांतल्यान संवसार सोडून आपल्या सोबीच्या बाबा कडेन वचपाचो वेळ पावलो. आनी तो आपल्या इकरा शिसांक कित्याक जुदास ताणें आत्महत्या केल्ली, ताणें आपलो जीव केल्लो, म्हणटूच आतां फकत 11 शीस उरलेले. आनी तांचे बरोबर जेजू आतां थंयसर आसता. आनी जेजू तांकां निमाणे फावटी आपली आज्ञा दिता, आपूण तांकां शिकयता, तांकां कितें हुकूम दिता. आनी कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा, स्वर्गार आनी संवसार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक हें कित्याक सांगता? स्वर्गार आनी संवसार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. तर वो अधिकार ताका दिला म्हणून तो शिसांक कित्याक सांगता? वो अधिकार ताचे कडेन आहा म्हणून शिसांक सांगता, कित्याक तो जाणो जेन्ना आमी भावार्थी जातले, आमी ताजे शीस जातले, आमी जेजूचे पाटलावदार जातले, आमी तेज्या शिवर्तमानाचेर आमी भावार्थ दवरतले, आमचो आत्मो जेजू सारको जातलो. भाव भयणीनो, थोड्यांचो आत्मो जेजू सारको, थोड्यांचो आत्मो मातसो कमी, असो न्हय. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता नव्या करारान, आमी सगळीं देवाची भुरगीं जाता. केन्ना? जेन्ना आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. आनी वो एक जाता केन्ना? जेन्ना आमी सगल्यो दिलेल्यो आज्ञा पाळटा, जे जेजून आमकां सांगले ताच्या उतरा वरवीं. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जेजून आमकां सांगलां त्या पवित्र पुस्तकाचेर, ती आज्ञा जी आसा आमी ते पाळना जाल्यार, आमी करिना जाल्यार, पूण फकत धर्म करता जाल्यार आमी समजना की खरेपणी आमचें तारण जालां म्हणून आमकां पवित्र आत्मो मेळचो ना. आमी फकत धर्म करतले. म्हणटच जेजू म्हणटा, स्वर्गार आनी संवसार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. आनी म्हणटा, हांव वयतकूच तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो, तो शारोती धाडटलो. पूण तो शारोती मेळचे खातीर तुमी म्हजेर भावार्थ दवरूंक जाय. म्हजो आत्मो आनी तुमचो आत्मो एक जावंक जाय. ज्या दिसा तुमचो आत्मो, आमचो आत्मो, सगल्यांचो आत्मो जो जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी जेजूचो आत्मो एक जाता, तेन्ना देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, जी परब आमी करतले थोड्या दिसांनी. आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसला म्हणून आतां आमच्यान पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां ती उतराची शिकवण मेळटा. कित्याक तो आमचो गुरुजी पवित्र आत्मो, तो आमकां शिकयता, तो आमकां तें सोंपें करता, तो आमच्या मनान हाडटा. आनी आतां भाव भयणीनो, हो जो अधिकार जो जेजू म्हणला, स्वर्ग आनी संवसार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला, तो अधिकार तुका आनी म्हाका मेळटा. कित्याक पवित्र आत्मो आमच्या सांगत आसा म्हणून. म्हणटच भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमचे कडेन कसलोच अधिकार ना. कितले फाटी ह्या संवसारान लोक समजता की अधिकार मेळटा फकत ह्या संवसारान. ह्या संवसारान अधिकार मेळपाचो म्हणजे कितें? संवसाराचो अधिकार. पण हो अधिकार जो जेजू म्हणटा, स्वर्गार आनी संवसार देवान ताका अधिकार दिला, तो अधिकार तो तुका आनी म्हाका दिवपाक तयार आहा. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर येता, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. पूण हें पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावच्या पयलीं
आमी जेजूचे बावर धरूंक जाय ना आमचो आत्मो जेजू सारको जावंक जाय तो आमचो आत्मो जेजू सारको जावपाक आमी कितें करूंक जाय आमी स्वत मानूंक जाय की जेजून खुर्सार आमचे बसत कितें केलें तें ताणें आपलें रगत कशें वारयलें कशे भाशेन ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार आमचें मरण तो मेलो आनी ताणें आमची सगळें शिराप घेतलें आमचें नाकारपण आमची लॉज आमचे गरीबकाय जे आमकां फाव जाल्ले आमच्या पातकांक लागून तो भोगलो ताणें आमची सगळीं पातकां गेलीं आयची कालची फाल्यांची आनी सगळे आमची पिडा रोग ताणें आपल्या कुडीन उबारलो आनी ही 7 वस्तू ताणें आपले कुडीन घेवन तो आमचे बसत मेलो आनी जेन्ना हाचेर भावार्थ धरता हांव तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा जेजू हें सगळें तुवें केलें आनी हांव तुका म्हजो सोमी दिव आनी सरवंडार मानता तेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी जेजू म्हणटा शिसांक वसात म्हणटा आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो त्यो सगल्यो आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकय म्हणजे शीस करात आमी शीस कशें जातलें भाव भयणीनो जेन्ना जेजून सगल्यो आज्ञा दिल्यात त्यो आमी पाळोवंक तयार करता आमी कमेस करता ना तर बिश्टे आमी करिना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले हांव आनी धर्मा वरवीं आमचें कारण केन्नाच जावचें ना आमकां पवित्र आत्मो केन्नाच मेळचो ना तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन या परबेच्या दिसा जेन्ना आमी परब करता जेजू ह्या संवसारांतलो वेता तो परतून आपल्या बापाशी तो आमकां एक आज्ञा दिता तो म्हणटा म्हजें उतरार तुमी रिगून रावात म्हजें उतर फाळात आनी तुमकां हो पवित्र आत्मो मेळटलो आनी आमी जाणो की पवित्र आत्मो येयलो म्हणून जेन्ना जेजू परतून गेलो सगळींच्या बाबा कडेन आमी ती परब करतले पेंटेकॉस्ट संडे म्हणटच आतां पवित्र आत्मो येवचो ना पवित्र आत्मो आहा पण आमी आजून पासून ताका अणभव ना जाल्यार ताका आपणांक ना जाल्यार आजून आमचे कडेन पवित्र आत्मो ना जाल्यार खेरीत भाशेन आमी आमच्या पातकांची दूख धरया आमी एके भाशेन देवाचें भोगसणें मागया आमी आजून पासून धर्म करता जाल्यार आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावया आनी ताका आपलो ताजो पवित्र आत्मो आमकां मेळपाक आमी तयारी करून ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता